ब्लॅक अँड व्हाईट आणि हांव राजू नायक. म्हजे बरोबर आसा विरेश बोरकार. विरेश बोरकार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो खडेगांठ आमदार. आणि विरेश बोरकार सतत हालीं मातसो पयलीं थंड रावलो आनी मागीर सद्या तो आपल्याली सारकी तलवार घेवन ढांड करून मुखार आयला. सो विरेश बोरकाराल्या मनान कितें आसा? विरेश बोरकार आरजीचो रिवायव करपाक सोदता काय ती सोडपाक सोदता, दुसरे कडेन जॉईन जावपाक सोदता? आरजी घेवन तो कसो मुखार वतलो आनी ताजे पॉलिटिकल इंटेन्शन्स कितें हें आमकां ह्या इंटरव्यून जाणून घेवपाक जाय. आनी विरेश कशें जाणा, ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणटा तेन्ना आमी कशें म्हणटात, आमचो हेतूच असो की मदीं आनी ग्रे एरिया ना, सारकी ब्लॅक अँड व्हाईट. कळ्ळें तुका? जें कितें तुजे मनान आसा तूं उलोवचें, कारण लोक तुजे कडेन पळयतात, लोक तुजे कडेन आशेन पळयतात, लोक तुजे कडेन राजकीय परिवर्तनाची एक आस दवरतात. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें क्लियर स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट. 6-7 म्हयने भितर गोंयची विधानसभा आयली, तुजें एक्शन प्लॅन, तुजो खडेगांठ तुजो पळय जसो स्वभाव आसा आनी लोक तुजे कडल्यान जे पळय अपेक्षा करतात त्या प्रमाण तुजें एक्शन प्लॅन. तो म्हजो पयलो प्रश्न तुका एक स्वाभावीक प्रश्न की रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन लोक न्ही एक अजापान उत्सुकतायेन पळयताले आनी अचानक ल्हान भुरगीं पळय जशें झगडनात चिखल कालो तसो तुमी केलो. तुवें आनी मनोज परबाची झगडी मारामारी करून एकामेकाचे कपडे पिंजपाचे तुमी उरिल्ले. सो लोक जे आस्तेन आनीक एक उत्सुकतायेन जे पळय पळयताले तांचो एक कांय प्रमाणार भ्रमनिरस जाला. सो हें कितें पार्टी ल्हान भुरग्यां भशेन इमॅच्युअर झगडी अशें लोकांचें जे पळय मत जालां ताचें स्पश्टीकरण तूं कशें दितलो? ना, पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं तुमी म्हाका ह्या ब्लॅक अँड व्हाईट एपिसोडान आपयलो. आयज तुमी जशें म्हाका विचारलें की रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षचो इतलो वर्सां आमी काम करता आनी सडनली खुबसो वयर सकयल जालें, खुबसो आवाजूय जालो. तुमी पळयला सोशल मिडिया माध्यमांतून लोकांकूय दिसलें आनी खरें म्हटल्यार तें जावपाक जायना न्ही, कित्याक सोशल मिडियाचेर आनी मिडियाचेर येवन कितें आसा जाल्यार आमचे अंतर्गत कितें आसा जाल्यार भितर कितें ती सुटावे जावपाक जाय, पण तें जावना. मिडियाचेर येवन खुबशे एलिगेशन प्रतिवारोप हे जाले आनी हे सगळ्यांनी पळयले. पण एक आमचो हेतू आसलो, तुमकां खबर आसतलें की रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष हो स्थापितूच जाल्लो कित्याक गोंयचें अस्तित्व राखपाक, आयडेंटिटी राखपाक आनी रिजनलिजम जें आसा तें फुडें व्हरपाक. कित्याक गोंयांत अशे तरेची परिस्थिती जाल्ली, गोंयाचेर अन्नधुंदी जो कारबार आसा तो गोंयचेर जातालो. गोंयकारांक आरजी तुम्ही म्हणले सोशल मिडियाचेर आयली, वर्तमानपत्रान आयली, मिडियान ते चर्चा केली आनी स्वाभावीक आसा कारण तुमी न्ही थोडे तेंपा भितर तुमी ज्या पद्दतीची आक्रमकता दाखयली आनी राजकारणान एक अचानक एक कितें तरी लोकांक एक सुखद धक्के दिले तुमी. हांव सुखद धक्के म्हणून, कारण बाकीचे गोंयकारपण म्हणपी, गोंय म्हणपी, गोंय सारवार करपी लोक आमी फाटले 30-35 वर्सां खूब पळयतात. आयले आनी अळमी पावसान उदेतात तशी वयर सरली ना जालें. पूण तुमी 10% वोट्स घेतले, तुमी जिल्हा पंचायत इलेक्शनान तुमचो हे दाखयलो. अशे परिस्थितीन जेन्ना एक पार्टी नेटान फुडें सरता आनी ताचे भितर जेन्ना घुसपागोळ जाता तेन्ना स्वाभावीक न्ही सोशल मिडिया आनी मिडियान ताची दखल घेतली. तर तुमी ताजे खातीर हें करपाचें गरज ना, पूण तुमचे भितर जी पळय झगडी जाली ती झगडी हाजो अर्थ कितें काय म्हणून लोकांनी पळयलें ना. एक कितें एकटो वयर सकयल आसतात. एवरी पॉलिटिकल पार्टी आतां तुमी पळयता बीजेपी आसतली, काँग्रेस आसतली, आप आसतली, सगळे हितून ते वयर सकयल हें आसात. आतां तें वयर सकयल कशें हँडल करून फुडें व्हरपाचें हें खूब गरजेचें आसता. जेन्ना आमच्याय पक्षान असोच इश्यू जालो आनी हांवें प्रयत्न केले म्हाज्या सायडीच्यान कितें जाता त्या पद्दतीन. खूब जाण म्हाकाय सांगताले, हांव तरी पूण ओगी रावलो, हांवें चड जो भास आसा तो करूंक ना, कित्याक म्हाजो नेचर न्हू तसो की कोणाकूय येतलो आनी झूप करून कितें सांगतलो आनी कितें म्हणटलो. कित्याक जें कितें उलयता जावं कितें करता जाल्यार तितून तथ्य आसपाक जाय आनी तें करता जाल्यार तें तितून पुरावे सयत आसपाक जाय. सौम्य पद्दतीन घेतलें सारकें खरें. आनी मेन कितें आसा, एलिगेशना पासून करता, विनाकारण खंयची एलिगेशन करता ती तेज्या फाटल्यान कितें तरी आसपाक जाय. बेश्टेच एलिगेशन करतले म्हणून तशें जावपाक जायना. हांवें तेंय प्रयत्न केले की सांगपाक जो मेसेज पावोवपाक प्रयत्न केले, पण तरी पूण चालू मनोज परबान जेन्ना तुजेर कांय आरोप केले, हें पळय जेन्ना घुसपागोळ जाले आनीक मनभेद अशें म्हणूया तुमचे भितर एक कितें इनहेरंट भितरल्यान कितें कन्फ्युजन आसा कितें अशें जाल्लें मनोजान केन्नाच तुका, कारण तूं ताका व्हडलो भाव असो म्हणटालो न्ही,
केन्नाच तुका लागीं हाडून फोन करून तुजे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केले ना? ना पयलू जेन्ना हें सुरवात जालें आमकांय कळूंक ना कित्याक लागून इतले बोवाळ जालो तो, पण जेन्ना जें जालें आफ्टर दॅट वी ट्रायड, म्हटल्यार CEC कडेन हांव एकदां गेल्लो तेन्ना उलयलो. आफ्टर दॅट एक डिफरंट लेवलाचेर जालें आनी तेन्ना तें ट्रायूय जावंक ना. पण हांव बाकीचे सो विश्वेश 30 मेच्या CECच्या मिटिंगेक पळय तूं गेलो, हय ते तूं बाबा जाता जाल्यार तोडगो काडया हे हितून गेलो. हय डेफिनेटली ते CEC मिटिंगेक जेन्ना हांव गेलो हांवें सगळे म्हाजे मेमोरेंडम कितें आसले ते प्रोड्यूस केले, ते सांगले आनी खुबशीं उत्तरां तेंचे कडल्यान जे आसले तेय खुबशे म्हाका विचारताले. सो हांवें म्हाजे कितें आन्सर्स आसा ते सगळे आन्सर केले. आफ्टर दॅट एक काम टू अ कन्क्लुजन म्हणून आमी लास्ट मुमेंटाक कन्क्लुजन ऑलमोस्ट जावपाचे आसले आनी त्याच मुमेंटाचेर अशें ना जालें पण की तुका थंय अजय खोलकार ज्या पद्दतीन तूं एक पक्षाचो म्हत्वाचो आमदार मरे, एकमेव आमदार, तूं पक्षाचो फेस जाल्लो, अशें एका पक्षाचे फेस एक नेतृत्वाक ज्या पद्दतीन तुका थंय अजय खोलकार इन्सल्ट करतालो, लोकांनी त्या कॅमेरान टिपलां, वस घरा वस वस वस, हें दीस इज समथींग व्हेरी 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 इमॅच्युअर, चायल्डिश, आनीक सभेचे नियम पाळप न्हू असतात. कितलोय दुस्मान येवं, राजकीय जेन्ना दोग जाण चर्चा करपाक बसतात तेन्ना सभेचे नियम पाळप हें खंयच्याय सुसंस्कृत पक्षांतले नेतृत्वाचें एक लक्षण आसता. ताणें ताजे परस कमी लेवल गाठले अशें तरेन म्हाका दिसलें. हय त्या टायमार ज्या तरेन उलोवप जालें इट वॉज व्हेरी रफ टायप उलोवप जालें. तें तशें जावपाक जायना. एक बरे रितीन आमी कितें आसा तें समजून एकामेकाक फुडें व्हरपाक जाय, पण तें अंडरस्टँडिंगाचो स्पिरीट आसपाची गरज आसली. हांव खरें सांगपाक सोदतां की विश्वेश पासून त्या टायमार मातसो उलयलो सारको, मीन्स ते म्हणपाक लागले हय कितें आसा तें हांगा सुटावे हाडया आनी आफ्टर दॅट आमी भायर या आनी प्रेसाक ब्रिफींग करुया, सगळे वांगडा रावन ब्रिफींग करुया आनी कितें आसा तो आमचे भितर सोल्युशन हाडुया. ते हांव एग्री जालो आमी या म्हणून लागले. बट सडनली थंय थोडे वाचले ते बोलतात की उलोवपाक लागले ना म्हणून लागले आमी सद्या. सो अजय खोलकार हो ज्या पद्दतीन पळय वागलो ताजें तूं वर्णन कशें करतलो? कारण कशें आहा की येदे व्हडलो जबाबदार पक्षाचो एक फुडारी तुजे कडेन उलयता, सो त्या वेळार ते तयारीनच आयिल्ले एक तर तुका पक्षांतल्यान भायर घालप किंवा जें कितें आहा तें डिजॉल्व करून उडोवप. पळय हांव एकटोच म्हटल्यार पक्ष न्हू, हें तुमच्या माध्यमांतून सांगता. पक्ष म्हटल्यार कितें, सगळे मेंबर्स जे आसा रेव्होल्युशनरी जे आसा ते एकटे जातकूच पक्ष आसता. आनी खूब जाण म्हाकाय म्हणटा की बाबा तेंकां तूं हें करना तेंकां आय वॉज रेडी. हांवें तेंकां तें सांगलें. आफ्टर दॅट दोन म्हयने तेंच्यान अशेंच हें काडलें आनी 2 म्हयन्याच्या भितर तुमी पळयलां आसतलें मिडियाचेर कसले तेंच्यांनी एलिगेशन्स घातली. डेली जवळ जवळ म्हाजेरूय तेंच्यांनी कंप्लेन घातली. सो म्हाका खबर ना कित्याक लागून ते इतले हें करपाक लागले. आनी आफ्टर दॅट जें हें सगळें जालें तेन्ना फावंडर मेंबर हॅव टू स्टेप इन. कित्याक फावंडर मेंबर रियलायज की हें सद्याक हाती भायर वयता, अशें करून आमची पार्टी फुडें वचपाची ना, पार्टीक खंय तरी काबार जातली जावं पार्टीचेर कितें तरी संकट येयल्लें आसा. सो ताका लागून तेंच्यांनी स्टेप इन जालें आनी तेंच्यांनी म्हाका पत्र बरयलें की बाबा हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो पडटलो. कित्याक तुमी जसं सांगता अजय खोलकर तेंकां तुका अंदाज आयलो ना 30 मेच्या बसकेक वचचे पयलीं अशे तरेचे रिएक्शन येतलें म्हणून? ना त्या दिसात पळय म्हाका जेन्ना मिटिंगेक हांव गेल्लो त्या मिटिंगेक म्हाका तेंच्यांनी खूब कितें कितें उलयलें. हांवेंनूय तेंकां सांगलें कितें म्हाजी प्रश्न आन्सर उत्तरां कितें आसा ती सगळीं सांगली. पण जें सोल्युशन ऑलमोस्ट जावपाचें आसलें त्याच टायमार अजय खोलकरान सांगलें ना हें नाका, तूं आनी आमी वांगडा आमी सेपरेट या. अजय खोलकार हो कोणे तरी सांगून कानमन तरी कोणाच तरी घेवन ते बसकेक आयिल्लो असतो. तेका चड खबर आसतलें कित्याक हांव सांगपाक शकना. मनोज परबारो मनीस म्हूण ताका वळखतात. अजय खोलकर आनी विश्वेशान आतांचे पळय जे डेव्हलपमेंट पळयत, आतां विश्वेशान राजिनामा दिवन भायर सरला, तर पळयत जाल्यार तुका असो डावट मारना की हे सगळे हे 3 जाणांनी तयार केल्लें कारस्थान? त्या दिसाची हांव तुमकां 30 तारखेचीच खबर सांगता. अजय खोलकरान जशें म्हटलें तेच्या पयलू जावं वाचलो विश्वेश आसूं जावं शेबी आसूं जावं आमचे नेता म्हणून ते आमचे मेंबर आसा तेंच्यांनी म्हाजे कडेन उलयल्लें आनी ऑलमोस्ट आमचें तें क्लियर जाल्लें आनी अशें सांगपाक लागलें की वांगडा या आमी भायर. विश्वेशान पासून सांगलें, हांव स्ट्रेट सांगता विश्वेशान वांगडा आमी या भायर वचोन कितें आसा तें वांगडा दिसलें जाल्यार एक पॉझिटिव्ह सायन वयतली म्हूण सांगलेलें. आनी हांव रेडी जालो, आमी या म्हूण सांगलें. तेन्नाच अजय खोलकर उठलो आनी तो म्हणपाक लागलो ना आतां तें जावपाक शकना, आमी कितें आसा तें मागीर. ताजे नंतर तशें जाल्यार विश्वेश आतां पक्षांतल्यान राजिनामा दिवन भायर सरपाचें कारण कितें आसा? हय आतां तेंच तुमकां सांगता. तें जालें ते 30 तारखेक 30 मेचे तारखेक तें जालें. आफ्टर दॅट आमी तेंच्यांनी कितें सांगलें, हांव गेलो प्रेस बायट दिली आनी प्रेस बायट जाली नंतर ते येयले आनी तेंच्यांनी प्रेस बायट अशी दिली की आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कशी प्रेस बायट दिली.
बरें ती प्रेस बायट दिवन हांवें वेट केलो की अशें सांगलें की परत आमी मिटींग घेतलें आनी ते मिटिंगेक आमी ठरयतले. हांवूय रावलो कित्याक मिटींग घेतली हांवें म्हाज्या सायडीच्यान मेल्स धाडल्यो 2 मेल धाडल्यो पण तरी पूण ताजो कांयच रिप्लाय येयलो ना आनी तशें करून ऑलमोस्ट 2-1 म्हयने गेले. आतां तुमी पळयता जाल्यार 2-1 म्हयने अशेंच गेले आनी हितून आयज इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी त्या तितून अशे एलिगेशन्स परत येवन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर येवन एलिगेशन्स करता इट इज कम्प्लिटली रॉंग. ते जावपाक जायनासलें. विश्वेश आतां राजिनामे भायर वता हाजे तूं कशें तरेन घेता? वॉट इज द सिग्नल? पळय आतां तांकां ही पार्टी डिझॉल्व करपाची आहा, डिझरप्ट करपाची आसा आनी तुजे मुखार नवी नवी विघ्नां तयार करपाची आसात? पळय म्हाका खबर ना कित्याक लागून रेजिग्नेशन दिलें तें कित्याक सडनली ताणें रेजिग्नेशन दिलें बिकॉज ज्या तरेन मिडियाचेर आनी सोशल मिडियाचेर तेंच्यांनी खुबशी उलयल्लें ते आफ्टर दॅट फावंडर मेंबर स्टेप इन फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें त्या पत्राचेर एक्शन जी आसा ती म्हाका घेवची पडली बीइंग अ नॅशनल प्रेजिडेंट. म्हाका एक सांग, नॅशनल प्रेसिडेंट 30 मेक तुवें तुजो पयलो हो हुकुमी एक्का नॅशनल प्रेसिडेंटाचो तें तुवें भायर कित्याक काडलें ना? ना मेन म्हटल्यार कशें आसा जेन्ना स्टेट युनीट जेन्ना स्टेटीचे आसा तेंच्यांनी म्हाका कॉल ऑफ केलो बीइंग अ MLA कित्याक म्हाका एज अ MLA म्हणून तेंच्यांनी आपयलो आनी बीइंग अ MLA हांव थंय गेलो आनी एज अ MLA म्हणून हांवें तांकां सगळें म्हाजें कितें आसा तें सगळें हांवें तेंचे कडेन दाखयल्लें की बाबा हें आसा म्हणून. पण तेंच्यांनी तेजो भलतेंच कितें केलां तुमी पळयता आसतले अजय खरजर परत एकूच म्हणटा प्रोटेस्ट अंडर प्रोटेस्ट. आरे तें प्रोटेस्ट म्हणल्यार कितें? तुम्ही जितलें जें केलां आनी तेतून क्लियर कट घातलेलें की बाबा आय एम अटेंडिंग दीस मिटींग अंडर प्रोटेस्ट असो हांवें क्लियर हें केलो. इट दीस मिटींग कित्याक जेच्या पयलू कितें कितें म्हाजेर एलिगेशन घातलें तेका लागून तो वर्तो व्हरलो. अशें न्हू कितें हांव कंटिन्युअसली प्रोटेस्टारूच आसा तो प्रोटेस्टारूच बसला. इट इज नॉट लायक दॅट. ते फूल जे लेटर आसा ते लेटर क्लियर आहले. आतां जितून त्या लेटराचे आतां हांव पळयता खुबशे व्हिडियोज तेंचे ते परत तेच सांगता तो प्रोटेस्टार आसा आरे कसलो प्रोटेस्ट तो आसूंक शकना न्हू. सो आफ्टर दॅट म्हाका सांगात, अजय खोलकार अशे तरेची एक चर्चा आसा की अजय खोलकाराक इंट्रस्ट आशिल्लो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूण तो एक लुसियो म्हणून एक नवो कॅन्डिडेट थंय तयार जालो ताका तिकेट मेळटली ह्या भयान हें सगळें कन्फ्युजन तयार जालें. हें कन्फ्युजन तेजेर जालें अशें म्हाका खबर ना पण एक्झॅक्ट तेका अजय खोलकर तेजेर तुमकां सारकें ब्रीफ करूं शकतलो बिकॉज आय वोंट बी एबल टू. हांव सांगपाक शकची ना कित्याक अजय खोलकर कितें आसा तेका समज सांताक्रूज गेले ते फावट तो सांताक्रूजूच बसलेलो आनी लुसियो रॉंकन जो आसा तो तालिगांव बसलेलो कित्याक तेन्ना ते दोगूय एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसले. सो तेन्ना मागीर तालिगांवान आमकां कॅन्डिडेट जाल्लो तर तेन्ना लुसियो रॉंकनाक तालिगांव बसयल्लो अजय खोलकराक सांताक्रूज बसयल्लो. आतां अजय खोलकराक खंय बसपाचो आसलो सांताक्रूज बसपाचो आसलो दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसपाचो आसलो खंय बसपाचो आसलो हें तुमी तेका सारकें विचारूंक शकतले. हांव तुमकां तें सांगपाक शकची ना. बट पार्टी त्या दिसा हांवें पासून स्टेटमेंट केल्लो की पार्टीचो जो कितें स्टेट डिसिजन आसतलो तें पालन करून आमकां कोणाकूय कोण कॅन्डिडेट आमचो पार्टीचो आसतलो तेका आमकां काम करचेंच पडटा. बरोबर. म्हाका सांगात, मनोज परबाचें पक्षांतलें स्थान कितें? कॉन्स्टिट्युशन इतले पर्यंत तूं नॅशनल प्रेसिडेंट पूण जवळ जवळ पार्टी तोच चलयतालो आनीक आमी तेन्नाचे जेन्ना पळय व्हिडियो पळयतात तेन्नाचे तुमचे मिटिंग्स पळयतात तूं कांय प्रमाणावर सबड्यूड मात ताका एक दुसरें पोझिशन तूं घेतालो. तूं आमदार आशिल्लो तुवें विधानसभेंतली कामगिरी तुजी बरी आशिल्ली पूण तूं सदांच नंबर 2 पोझिशनाचेर मनोजा परस फाटल्यान रावला. अशे परिस्थितीन भितर कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगताली? हू इज द सुप्रीम तेन्ना? मनोज सुप्रीम काय तूं? कारण तूं नॅशनल प्रेसिडेंट. पळय आमी कितें आसलें सगळे एकटे रावन काम करताले आनी मनोज एज अ फेस म्हणून आमी सदांच म्हणटाले मनोज एज अ फेस म्हणून आमी तेका फुडें काडलो आनी जें काम आसा तें आमी संघटीत रावन म्हटल्यार हांव तसो न्हू बाकीचे कितलेशे रेव्होल्युशनरी आमचे वांगडा आसले विश्वेश आसले बाकीचे खुबशे जाण वांगडा आसले आनी सगळे वांगडा रावन एक कलेक्टीव वेन काम करताले. आतां कलेक्टीव वेन काम करून आमी जसो मनोज फ्रंट फेस दिसतालो आमी फाटीत रावताले कित्याक पयलींच्यान कितें आसा आमचे कडेन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी काम करून हें करताले. बट इट वॉज जेन्ना हें चालूच आसा आनी आतां फुडें वचून आमकां काम करपाक जाय बट इट इज सगळ्यांक आमकां कलेक्टिवली घेवचें पडटा. खुबशे जाण फाटीं गेल्ले आसतले खुबशे जाण. एक सांग, मनोज परब आतां पक्षांतल्यान भायर सरला तुका दिसना आतां खरें कितें तें लोकांक सांगपाक जाय? अजुनूय लोकांच्या मनान एक दुबाव आसा मनोज परब भायर सरलो मनोज परब आतां खंयच ना राजकारणांनी ना मदींच तो वचून महाराष्ट्रांतल्या शिंदे गटाक मेळटा तो शिवसेनेन वतले अशी चर्चा सुरू जाता आनी ताणें आरजी मुखार अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण केले जाचो एक तूं आमदार आसा तुका भवितव्य आसा पॉलिटिकल आनी हें भवितव्य तूं जर हेजे पळय धुकें निर्माण जालां जें मनोज परबान निर्माण केलां
तें धोकें तुमच्या पक्षाच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण करता. तुकाय मुखार तुजें राजकीय कारकीर्द धोक्यान आसा. विरेश बोरकार तूं कितेंय सांग. सो अशे परिस्थितीन मनोज परबान जे पळय कितें आव्हान निर्माण केलें, पक्षा मुखार अडचणी निर्माण केल्यो, अस्तित्वाक धोको निर्माण केलो, हाजेर तुका क्लियर तूं अजून भाश्य करना. ना हे खरें म्हटल्यार आतां सद्याक परिस्थिती अशीच आसा, डिफिकल्ट आसा. टास्क तुमी जे सांगता तें सारकें आसा, डिफिकल्ट आसा. कित्याक काम करतले ऑन ग्रावंड जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां फील जाता खुबशे जाण कितें उलयता तेन्नाय कळटा. पण अजून पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन अजून पर्यंत लोक बरे होपान पळयता. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें, कित्याक हांवूय मातसो निराशी जाल्लो, कितें जातलें कितें ना अशें चिंत्तालो. पण तेन्ना मागीर खुबशे आमचेच मेंबर्स जे आसले जे फाटीं रावन पळयताले की बाबा कितें चल्लां ते फुडें सरले. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की ना विरेश हें सोडूंक शकना, आमी हें फुडें व्हरपाक जाय, कशें तरी आमी फुडें व्हरपाक जाय. कोण कितलेंय कितें सांगो आमकां हें फुडें रेव्होल्युशन जें आसा म्हज्या प्रश्नाचे तूं क्लियर जाप दिना. म्हाका जाय तुजें मनांतल्यान भाश्य मनोज परबाचें जें पळय कितें आशिल्लें, मनोज परबान जें पळय कितें केलें फाटले 4-5 म्हयन्यान, ताजे बद्दल तूं क्लियर अशें कित्याक सांगना की पक्षाक आनी आपल्याक ताणें धोको निर्माण केलो. ना आतां मनोज परबूत न्हू बाकीचे कोणान कितें कितें उलयल्लें आसा. आतां दॅट शुडंट बी. हांवें हेज्या पयलींय सांगलां तें ओपन प्लॅटफॉर्माचेर आतां आमच्या भितर कितें जाता दॅट इज डिफरंट हे. बट ओपन प्लॅटफॉर्माचेर समज कोणी उलयता दॅट इज हार्मिंग पार्टी. आतां जेन्ना आमी पळयता की पार्टी प्रमुख पार्टी व्हडली म्हणटा तेन्ना आमी पार्टीचें हें पळोवपाक जाय. कित्याक आयचे लोकांक उलोवपाक चान्स मेळलो. तुमी पळयलां आसतलें खुबशे जाण उलोवंक लागले. सो हेज्या पयलीं तें जावना उलोवपाक चान्स मेळनासलो. आतां तो चान्स मेळलो. म्हाकाय भितरल्यान कितें वायट दिसत आसतलें पण हांवें तें उलोवन दाखोवंक ना आनी हांव उलोवंक शकना. कित्याक लोक मागीर बोलतात कितें उलयता, पार्टीचे बदनामी जाता. सो पार्टीचें हें राखपाक जाय. म्हाका खबर आसा की खुबशे आमच्याय मेंबरा भितर एक वयर सकयल जातात आनी हें साहजीक आसा. कित्याक आमी मनीस, सगळे मनशा भितर हें साहजीक आसता. पण परत एकदां तुमच्याच हितूनच्यान हांव सांगता की आजून बसून आमचे जितले मेंबर आसा प्लीज तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हें उलोवप न्हू आमी कितें आसा तें आमचें रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाची गरज आसा. आयज आमकां खबर आसा की बीजेपीन कशें काबार केल्लें आसा तें आनी आमकां समज अशे तरेन आमी हें जालें जाल्यार फुडें कशें आमी फायट करतले. इट विल बी डिफिकल्ट. सो हांव मागता आमच्याच मेंबरां कडेन सगळे रेव्होल्युशनरीजां कडेन की कितें आसा जाल्यार एकामेका कडेन जाणून घेवया आनी कितें आसा तें सोल्युशन हाडुया. एज ए नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट तुजे कडेन इलेक्शनाची फॉर्म ए फॉर्म बी दिवपाचे अधिकार तुजे कडेन आहा. सो तूं कॅन्डिडेट तूं ठरयतलो आनी तूं फॉर्म दितलो. ह्या नदरेन टोटल पार्टीचो कंट्रोल तुज्या हातान आयला अशें तुका दिसता? पळय पार्टीचो कंट्रोल आमी अशें कांय म्हणिना. आमी ऑलरेडी जेन्ना तें डिसिजन घेतलें 24 तारखेक 24 जुलयाक जेन्ना डिसिजन घेतलो तेन्ना हांवें तेंच सांगलें की विथीन 45 days वॉट एवर जी इलेक्शन्स कॉन्स्टिट्युशन ऑफ कमिटी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो करपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी जात तितले बेगान. तितून आमी 2-3 डिसिजन घेतले. तेजेर एक म्हणल्यार अजय खोलकर, विश्वेश नायक दोगांकूय सस्पेन्शनाचेर अंडर डिसिप्लिनरी कमिटी दवरली. दुसरें म्हटल्यार 10 मेंबरांक विथावट एनी रिजन कित्याक फावंडर मेंबरांनी म्हाका लेटराचेर क्लियर बरयल्लें की हे सगळ्यांक कशे तरेन काडलेलें आसा. कित्याक तितूनय थोडे फावंडर मेंबर आसा. सो हेंकां कित्याक काडलें हेजे प्रश्न म्हाकाय तेन्ना उपासलो. सो तेन्ना हांवें तेंकां तेजेर तेंकां हांवें सस्पेन्शन अंडर इन्क्वायरी दवरली आनी डिसिप्लिनरी कमिटी सेटअप केली. आतां डिसिप्लिनरी कमिटी हेडेड बाय प्रवीण हलनकर तेजे अंडर ही कमिटी बसलेली आसा. आनी 2 दीस जाले आतां हियरींग आसल्यो. दोनूय हियरींग येवंक ना, विश्वेश येवंक ना आनी अजय येवंक ना. दुसऱ्या हियरिंगाक अजयाक क्लियर विचारलें की तेणेन खुबशी एलिगेशन्स ऑन लॉट ऑफ बेजीस तेंच्यानी टर्मिनेशन काडलेलें म्हणून सांगलें. सो वॉट एवर तुजें कितें आसा तें एक्सप्लेनेशन तुवें दिवचें म्हणून मागलेलें पण तें येवंक ना. सो तुमी सारकें आसलें जाल्यार तेन्ना येवपाक जाय आसलें. तेणेन आपणाचे मुद्दे जे आसा की तेंकां कित्याक 10 जाणांक काडल्या तें मांडपाक जाय आसलें. कित्याक टर्मिनेशन डायरेक्ट टर्मिनेशन आमच्याय कॉन्स्टिट्युशनान ना. पार्टी कॉन्स्टिट्युशन क्लियर सांगता नॅचरल जस्टीस शूड बी प्रोवायडेड आनी नॅचरल जस्टीस प्रोवायड करपाचो प्रयत्न बींग अ नॅशनल प्रेसिडेंट हांव करता. विरेश बाब म्हाका एक तुका हांवें सांगपाची गरज ना, तुका खबर आसा ह्या सगळ्या गोंधळाक लागून तुमचे 6 म्हयने वेस्ट जाले. आनी अशे वेळार वेस्ट जाले जेन्ना इलेक्शन्स आर ड्यू. अशें म्हणटात की इलेक्शन केन्नाय जावंक शकता. मुख्यमंत्री दिल्लीक आसा, मुख्यमंत्री पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळा आनी भितरल्यान एक चर्चा सुरू जाल्या की इलेक्शन बाबा ताबडतोब जातली काय कितें, डिसेंबरान जावंक शकता काय कितें, अंदाज मार्चान जाता पूण ताज्या पयलीं तर इलेक्शन घेवन कारण देशभर एक वेगळें वातावरण तयार जाल्लें आमी पळयतात. अशा परिस्थितीन तुमी गांवांनी भोंवून मतदारसंघांनी भोंवून
एक नवो आशावाद तयार करप, भुरग्यांक तयार करप, तांकां परत तांचे भितर एक ईर्ष्या निर्माण करप, उत्साह निर्माण करप गरज आसता न्ही. तुमची तो वेस जावप दिसता तुमकां? ना चॅलेंजीस हेच्या पयलीं फेस केल्ली आसा. आतां ही चॅलेंजूच आसा ही, कित्याक जें वयर आतां सद्याक जें जालां त्या भशेन इट इज अ चॅलेंज फॉर अस. आनी पार्टीकूय एक चॅलेंज आसा, बट आय एम रेडी, आमची पार्टीय रेडी आसा, आमचे कितलेशे मेंबर जे आसा आयज संघटीत जाता, खुबशे आनीक नवे खुबशे जाण आमकां कनेक्ट जायत आसा आनी ते सांगता की बाबा हय रेव्होल्युशनरी गोल्स घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय आनी जे आमची आयडियोलॉजी आसा ही फॉलो करपाक जाय. आयडियोलॉजी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स आनी एथिक्स हे राखून आमी जेन्ना फुडें वयतले आनी आमचो ध्येय जो आसा आमी बॅक ऑफ करपाक शकना, सडनली आमी फाटीं वचपाक शकना, आमकां फेस करपाकूच जाय. वॉट एवर कम्स इन फ्रंट, कितेंय फुडें येतलें तें आमकां फेस करपाक जाय. सो त्या हेजेर ऑलरेडी आमचें काम चालू जाल्लें आसा. आमी ऑलरेडी हांवें तरी सुरवात केल्ली आसा मेंबरांक, दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मेंबरांकूय मेळपाक लागून, तेंचे कडल्यान तेंचे व्यू पॉयंट्स घेवपाक लागून. पार्टी, नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट, फुडलें इलेक्शन तूं कसो पळयता? फुडल्या इलेक्शनाक तूं 40 जागे लडटलो, तूं युती करतलो, कितें बाबा? कारण आतां तुमकां वेळ ना. जे कितें निर्णय घेवपाचे आसा ते ताकतिकेन फास्ट घेवचे पडटले. पळय कितें आसतलें पळय ते आफ्टर आमचे सगळे कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट जाले पळय त्या नंतर आमी डिसिजन घेतले. पण बेजीक आतां सद्याचे परिस्थितीन खुबशे जे लोक आसा ते पळयता की एलायन्स जावपाची गरज आसा म्हणून अशे लोक उलोवन दाखयता. सो तोय आमी पॉयंट ऑफ व्यू घेवन आमचे जेन्ना पार्टीचे सगळे कॉन्स्टिट्यूट जातले बॉडी तेचेर आमी तो घालतले. कोणाचे म्हणजे बाकीचे पक्ष जे आसा त्या पक्षांचे, ऑपोजिशनाचे पक्ष आसा त्या पक्षांचे कितें आसा, आयडियोलॉजी कितें आसा, तेंचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कितें आसतलो, हे सगळे आमी उलोवप जावचे पडटले. ते डिसिजन हांव एकटो घेवपाक शकना. सो आतांच्या हेजेर तुमकां आतां तरी सांगपाक शकना, बट आमी हेजे पयलींय सांगलां की वी आर ओपन फॉर एलायन्स. समज गोंया खातीर एलायन्साची गरज आसा नाल्यार वी आर ओपन. ओके. आनी एलायन्स करता आसतना पळय तुजे कडेन 2 पर्याय आसात. एक डायरेक्ट रायट, एक मिडल पाथ. सो रायट म्हणटा तेन्ना बीजेपी जी तुका सामकी तुजी सगळीं कामां मुख्यमंत्री करता अशी चर्चा, तुजी सगळीं तांणी कामां केल्या, डेव्हलपमेंट वर्क तुका आडवना. सो तुका कशें, आनी तूं बीजेपीच गेलो जाल्यार जिखून सहज येवूं शकता. ना रायट म्हणटा ते येत ना, कित्याक आमी विरोधान रावनूच इतले तेंप आमी पळयला की बीजेपीन कितें काबार केल्लें आसा तें, आनी तें समज आमी केलें आमी सोंपले. सो बीजेपी इज अ डिस्ट्रक्टीव पार्टी आनी डिस्ट्रक्शन करीत आसा. आतां पासून हांव वचून येयला तेन्ना हांवें पळयलां की झाडां कितली कट केल्या ती. सो भाशणांनी एक उलयता आनी करपाचें दुसरें करता. झाडां कट केला, दोंगर कट केला, दोंगरांचे रस्ते बांदता, इनलिगल सगळें कन्वर्जन करता आनी दुसऱ्या वाटेन उलयता की आमी झाडां रोयतल्यो. सो अशी जी तत्वां जी म्हणटा फक्त नांवा पुरती उरलेली आसा बीजेपीची, सो तेंचे सायडीन तरी वचपाचेंच ना. पण ऑपोजिशनाचे जे समज खंयची पॉलिटिकल पार्टीज जे इन्क्लायन म्हटल्यार एक आयडियोलॉजी बेज जावं एक बरो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा तो घेवन समज हें करता, नाल्यार ते आमी आमचो विचार करून बाकीचे सगळे आमचे पार्टीचे ऑर्गनायझेशन जी आसतली तेन्ना तेजेर विचार करून आमी तेजेर डिसिजन घेतले. आतां तुमकां आतांचे घडयेक काय पण सांगपाक मागीर अशें दिसता की जर बीजेपी बरोबर तूं वचना मागीर तुका एक तर काँग्रेसी बरोबर वचचें पडटलें किंवा आम आदमी पार्टी. आनी आम आदमी पार्टी फाटल्या इलेक्शनाक तुमचे कडेन लागीं येवपाचो खूब प्रयत्न करताली. पळय आतांचे घडयेक अशें आसा सगळे म्हणटा की सगळे एकत्रीत येवपाची गरज आसा. सो आमी तुमकां आतां केन्ना कितें जायत न्ही पॉलिटिक्सान आमी सांगपाक शकना. पण आतांचे घडयेक हांव सद्याक हे संघटना आमची क्लियर सांगता तूं बीजेपी वचपाना. ना क्लियर बीजेपी बरोबर वचपाचें ना, हे स्ट्रेट फॉर्वर्ड आसा. आनी जे तुमी पळयता की बाकीचे पक्ष आसा आतां खंयचे खंयचे पक्षान कितें हें आसा तेंचें कितें आसा म्हणणें तेंय पळोवचें पडटलें. बट तेच्या पयलू विथीन नेक्स्ट 45 days म्हाका पयलू म्हटल्यार आमची संघटना करपाक जाय. जेन्ना अशे तरेचे आमी तुजे एलायन्स, तुजी राजकीय विचारधारा कितें हें जेन्ना समजून घेतात तेन्ना म्हाका तुजे कडेन एक म्हाका सादो मुद्दो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स अंदाज कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमचें अस्तित्व आसा अशें मानूं येता? पळय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार तुमी पळयला आसतलें 2022 हेका आमी गोंयभरान कंटेस्ट केले, 38 सीट्स आमी कंटेस्ट केले. आतां पासून समज आमकां हें करपाक जाय कंटेस्ट करपाक आमी सगळ्याक करपाक शकता. बरोबर. पूण लोकांचो जो होप आसा तो लोकांक दिसता की बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार सगळ्यांनी एकत्रीत येवचें पडटलें ना ऑपोजिशनांनी एकत्रीत येवचें पडटलें विचार. सो त्या हेजेर आमकां लोकांचोय मतां जी आसा ती जाणून घेवची पडटली. तें जालें म्हणटकूच आमचे जे सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावचें पडटलें की अंदाज म्हाका तुजे कडेन जाय की गोंयचे 40 पैकी कितले कॉन्स्टिट्युएन्सीनी
तुमचें अस्तित्व आसा ना आमचे सायजेबल म्हणटा हांव तुमकां म्हणटा एक 5,000 तरी मतां तुमचे ओवरऑल तुमकां एक 5,000 मतां पडूं शकता. 5,000 तरी पडपा सारखे 15 मत तरी आसतली. आमी जे काम केल्लें आसा तेजेर आमकां दिसून येता तो तेजे वयरूय वचपाक शकता 20,000 पासून पावोंक शकता. बट विनिबिलिटी म्हणल्यार तितून 2-3 लावन पिड्यार जाला 1,000 लावन पिड्यार जाले 500 मतांक पिड्यार 100 मतांक पिड्यार. सो दॅट इज अ फॅक्टर वेर आमी चिंतपाक जाय. कित्याक आयज हांव तुमकां सांगता 70 सारक्या गांवांतल्यान अजून बसून आमकां फोन येता की बाबा हय रेव्होल्युशनरी गोवन आमकां जाय. तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले खूब जाण म्हणटा आसतले 70 इज व्हेरी डिफिकल्ट अशें सांगता. पण अजून पर्यंत फोन येता काणकोण सारक्या हितूनच्या भागांतल्यान आमकां फोन येता आमकां या म्हणटा मिटींग घेवं सांग्यार सारक्या वाठारांतल्यान. तुमी न्ही हांव तुमचे बारीक पळयतालो तुमचे वे ऑफ कल्चर तुमचे वे ऑफ वर्किंग आनी तुमी गांवांत भितर एक तरुणांची फौज निर्माण केल्ली. एकठांय येताले सांजे एक 200 भुरगे येवन बसताले उलयताले. हें समथींग ऑड अशें गोंयच्या राजकारणान केन्ना जावना. अशे तरेचें एक उत्साहाचें वातावरण राजकीय परिवर्तनाचे नदरेन तुमी तयार केल्लें. तें पूण फाटले 3-4 वर्सां पळयता मातशें इल्लें कमी जालां. हे भुरगे विस्कळीत जाल्यात ती विचारधारा विस्कळीत जाल्या. ना विचारधारा विस्कळीत जावना. मेन म्हटल्यार जाला कितें की आयज आमचे भुरगे जे आसा ते कामाचे भुरगे खूब जाणांनी त्या टायमार काम सोडलेले काम धंदे आपणाचे सोडून भायर सरले. एक्झॅक्टली. आनी आतां कितें जाता कित्याक आपणाचो काम धंदो पळोवचो पडटा आपल्या फॅमिलीकूय पळोवचो पडटा. सो तेका लागून ते बॅक टू देअर वर्क आसा. आनी आतां इलेक्शनाचे वेळ येतलो तेन्ना आपापणाचे हितून ते मतदारसंघात भायर सरतले. इट इज आमी तांकां फोर्स करपाक शकना बिकॉज आमचे कोणी भुरगे आसा ते वॉलंटरिली काम करता अशें न्हू तांकां कोण कितें दिता म्हणून. सो आफ्टर म्हणजे ड्युरींग द टायम ऑफ इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना म्हटल्यार सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज भायर सरतले. बरें म्हाका तुका एक पर्सनल प्रश्न विचारून दिसता तो असो की वर्तमानपत्रांनी मिडियान तुमकां सपोर्टूय केले पूण मिडियाक तुमचेर टिका करपाचो अधिकार आसता न्ही. म्हणजे मिडिया म्हूण जेन्ना आमी बसतात तेन्ना आमी आमचें जें पळय आकलन जाता आमकां राजकीय प्रवाह जे पळय दिसतात त्या प्रमाणे आमी स्टँड घेतात आनी स्टँड घेवप हें मिडियाचें काम. अशे वेळार तुमी तुमचेर जेन्ना टिका जाता तेन्ना ह्या मिडियाचेर बहिष्कार घालात ताका तुमी अशें करात तो असो अशे तरेचे आरोप मिडियाचेर जाले विशेषतः गोमंतकाचेरय जाले. ताजे कडेन तूं कसो पळयता? पळय हांवें तरी कोणाचेर आरोप करूं ना. तुमी पळयला आसतना म्हाजेर पासून खूब जाणांनी टिका केली म्हाजेर मीन्स कितलेच लेख बरयल्ले आसा खुबशे क्रिटिसिजम केल्ले आसा आतां पासून चालू आसा मिडिया. परस मनोज परबाचेर चड टिका जाली आनी मनोज परब हे डायरेक्ट ह्या मिडिया असलो हो मिडिया तसलो अशे तरेचे डायरेक्ट उलयतालो. सो मनोजाचें हे हो पळय जो स्वभाव आसा न्ही ताका लागून खूब जे दुखावले की अरे ते म्हणटाले कितें आरजी कडेन आमी एक तटस्थ नदरेन एक आशादायी चित्र म्हणून पळयतात आनी टिका करतना मनोज उलटी टिका करता. ना म्हाजें तर सिंपल आहलें. हांवें म्हाका खूब जाणांनी म्हाकाय खूब एलिगेशन जावं हें तें मिडियानूय खुबशे म्हाजेर घातलेले. हांवें केन्नाच मिडियाक हें करूं ना. खूब जाण घालता त्या डिफरंट व्यू पॉयंट्स आसता. तुमी सांगला तशें आपापलो व्यू पॉयंट तुमी मांडटा. तुमी पासून घातला आसतले आनी कोणाक घातला आसतले. सो मिडिया हॅज द रायट टू क्रिटिसायज कित्याक सगळे पॉलिटिकल पार्टीकूय क्रिटिसायज करता बाकीच्यांकूय क्रिटिसायज करूं शकता. सो तेजेर हांवूय तुमकां म्हाज्या सायडीच्यान कितें वयर सकयल जालां ना दॅट इज डिफरंट. बट हांवें म्हाका तुमकां दिसला तुमी सांगचें म्हाका हांवें कितें तुका आनी एक प्रश्न की तुवें सदांच मनोज परबाक आपलो व्हडलो भाव म्हणलो. सो दोनूय भाव खुबदां झगडटा तें पळयलां. गोंयभर भावा भावी भितर कन्फ्युजन आसता दुबाव आसता आनी झगडी आसतात पूण ती पेल्यांनी जातात. फाल्यां अशें जावंक शकता इलेक्शना पयलीं तूं आनी मनोज परब परत खाऱ्या रात घालून वर्तमानपत्रां मुखार आयले आनी तांणी सांगलें की सर आमी एक जावन लढतले. पळय पार्टी हांव कांयच सांगपाक शकना. आयज पार्टी आसा पार्टीचे संघटना आसतली सगळे एकटे समज जाले संघटनेन म्हटलें की बाबा हय हें आमकां गरज आसा इट कॅन पॉसिबल. पण हांव म्हाजेर एकट्याचेर घेयना कित्याक लागून कित्याक अशें जावपाक जायना की हांव एकटोच कितें करता म्हणून. थोडे जाण उलोवपाक लागल्या की विरेश नॅशनल प्रेसिडेंट जाला म्हणून आपणाक जाय तशें करता. हें जावपाक शकना. म्हाका नॅशनल प्रेसिडेंट आसल्यार पासून बाकीचे जे आसा. पूण मनोज परबाचेर एक आरोप आशिल्लो मनोज परब प्रेसिडेंट म्हणून वतालो आनी आपल्या जाय तें करतालो. खुबदां ताणें तुका सुद्दां कन्सल्ट केलो ना. तूं आमदार आशिल्लो प्रकाश राऊत खरें म्हळ्यार तुजेर येवपाक जाय आशिल्लो पूण मनोज स्वताचेर घेतालो आनी अशे कांय निर्णय घिसाड घेवन घेतालो की ना तें आतां कितें आसा आमी जें कितें डिसिजन आसतलें तें ऑर्गनायजेशना कडेन वांगडा घेवनूच करपाक जाय.
आणि ते जायना जाल्यार मागीर तितून मिसकम्युनिकेशन जावपाची शक्यता आसता. पूण तशी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन जाताली मिसकम्युनिकेशन खुबशे जाता आनी जावंकूय शकता. नाही पण मनोज परबाक लागून जाताली ताची डिफरंट हे जे आसा आतां मनोज परबाक लागून जर म्हाका लागूनय जाता आसूंक शकता कित्याक मिसकम्युनिकेशन जे आसता ती कित्याक सगळ्यांक वांगडा घेवनूच केल्यार सारकें जाता. सगळ्यांक वांगडा घेवन वचना आनी उलयना जाल्यार मागीर ते डिफरंट तुझे पर्सनल आरोप मनोज परबाच्या गटान केला कारण आता दिसपा लागला की एखाद्या बरं अजय खोलकार तो बाकीचो मेंबर तुझे पर्सनल आरोप करतात. तूं अजून पर्यंत रिफ्रेन जाता पूण तूं पॉलिटिकल स्टँड घेवपाक फाटीं सरता कितें? नो नॉट पॉलिटिकल स्टँड म्हटल्यार कितें आमी पळय ह्या पॉलिटिक्सान आमी एकामेकाचेर झूज करपाक येवना. हांव स्ट्रेट सांगता तुमकां आमी पॉलिटिक्सान येयल्यार गोंय राखपाक लागलो. आतां समज आमकां गोंय राखपाक जाय आनी एकामेकाचेर आमी उलोवत रावले आनी तो म्हाजेर उलयतलो हांव तेजेर उलयतलो तो हांव आनी कोणाचेर उलयतलो नाल्यार गोंय केन्ना राखतले. म्हाजो मेन आमचो हेतू आसा कितें गोंय राखपाचें. एक सामकें क्लियर एक स्टेटमेंट जाता की काँग्रेस आरजी गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी ह्यो जर 4 पार्टी जर एकठांय आयल्यो तुमकां सॉलिड बहुमत मेळूंक शकता. हे वातावरणच तुम्ही असे क्रिएट करू शकता की तुम्ही जिंकून आयले म्हणजे फक्त तुम्ही युती करून एकठांय येवपाची गरज आहा आणि कांय प्रमाणात तुमकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें सिटा बाबत. सो लोकांची कितें आसा अपेक्षा आसा पळय आतां लोक खुबशे अपेक्षा आयज घेवन आसा. आतां म्हाका दिसतलें की हांव इतली सिटां घालूंक शकता. तुमी म्हणटा म्हाका तुमचे कडेन कितली स्ट्रेंथ आमी घालूंक शकता पण विनेबिलिटी कितली जातली कितें ती आमी सांगपाक शकना. पण लोकांक कितें दिसता लोकांक समज खरेंच दिसता की बाबा हे तुम्ही एकटे येयले बरे सो आमी लोकां फुड्यानूय येतले आमच्या मेंबरां फुड्यानूय येतले आनी पार्टी जर ताणें सांगलें की काँग्रेसीन विलीन करात. नो दॅट इज नॉट पॉसिबल. आमची आयडियोलॉजी क्लियर तू सांगू क्लियर 100%. तुम्ही आरजी एकठांय आरजी इज आरजी कोणा कडेन विलीन करपाचो हेंच येना प्रश्नूच येना. आरजी फुडें वयतली आरजी आपणाची आयडियोलॉजी राखतली गोंयची आयडियोलॉजी एथिक्स जे आसा गोंयकारांक वाचोवपाचे जावं जी गोंयची मायभूंय आमची आसा ती वाचोवपाची हे एथिक्स आमी कशेंच कॉम्प्रोमायज करता. व्हेरी गुड. ह्या इतल्या तुज्या क्लियर स्टेटमेंटाचेर मुलाखत हांव सोंपयता आनी म्हाका एक बरें दिसलें कारण आरजी कांय तत्वां आशिल्लीं आनी आरजी कडेन सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार न्ही एक ऑर्गनायझेशन आनी झुजारीपण ही 3 गजाली घेवन तुम्ही राजकारणान भितर एक परिवर्तन घडोवपाचो प्रयत्न केलो. हांव जाणा फाटल्या इलेक्शनाक तुमकां आम आदमी पार्टी सारके लोक तुमचे खातीर कितेंय करपाक तयार आशिल्ले पण तुम्ही ना म्हणलें तुमी एकोडे गेले आनी तुमी करामत करून दाखयली. हीच पळय जी तुमची एक प्रवृत्ती आसा न्ही फायटींग राजकारणान भितर अशे तरेचे लोक कितें तरी अजाप घडटले उत्साह एक परत निर्माण जातलो गोंयांत हाची वाट पळयतात. डेफिनेटली परत त्याच भशेन भायर येतले परत त्याच भशेन आवाज जातलो आनी आनीक नेटान ह्या 2027 इलेक्शनाक आमी लढटले. व्हेरी नायस. इतले हांव तुजे गायले तूं आमकां मुद्दम मुलाखत दिवपाक आयलो. विरेश बोरकार तुका बरें यश आवडयता. थँक्यू. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.